नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मागाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज खंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। वीज दर सवलत प्रकरणात मंत्री माविनाच्या निर्दोष सुटकेचेर भाजपा काँग्रेसीचे मौन सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याक आता कोण दितलो काय आव्हान। वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान मंत्री माविन गुन्हेची निर्दोष सुटका 27 वर्सां उपरांत मंत्री माविनान घेतलो सुटकेचो श्वास। वीज घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाचो निवाडो। 5 दीस जाले तरी खाती जायना वाटप। चवथी पयली तरी नव्या मंत्र्यांक तांची खाती मेळटली काय ना लोकांक पडलो प्रश्न। परवरेचो रस्तो चवथी उपरांत करतले बंद। चवथीचे 5 दीस रस्तो येरादारी खातीर आसतलो उक्तो। परवरे आनी हेर वाठारांतल्या रस्त्यावयली फोंडकुलां बेगीनूच पुरयतले। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचें आश्वासन। सरकाराक पडला आपल्याच आश्वासनाचो विसर। पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोपो माफ करपाचें उतर दिवनूय कांय कडेन विक्रेत्यांकडल्यान जाता सोपो वसुली। परिपत्रक पावपाक कळाव जाल्यान जाल्यार सोपो वसुली। मुख्यमंत्र्यांचेर रजाव। आणि कांगल्यो माट्टा घागऱ्यो हरण आणि माटोळेक लागपी हेर सामानान फुल्ले गोंयभरचे बाजार। माटोळेचे सामान विकत घेवपाक लोकांची बाजारांनी गर्दी। आता खबरो विस्तारान। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर आणि बिरेस्तारा मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो उपरांत तांकां सोमारा खाती मेळटली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आश्वासन दिल्लें। पूण मंगळार उजवाडलो तरी लेगीत अजून खाती वाटप जायना। आता चवथीच्या मुर्ता पयलीं खाती वाटप जातली काय ना असो प्रश्न सगळ्यांक पडला। गोंय मंत्रिमंडळान 2 वांगड्यांक घेतल्यात। तांकां रोखडेच एका दिसा भितर खाती दिवपाची आशिल्ली। 4 दीस जाल्यात। खरें म्हळ्यार शुभ मुहूर्त सुरू जाला तरी आसतना खाती मेळनात आनी खाती मेळना म्हणटकीर स्पेक्युलेशन सुरू जाता। मंत्र्यांच्यो अपेक्षा वाडटात। एका मंत्र्यान तर सरळ म्हणलां की आपल्याक शिक्षण खातें जाय जाल्यार दुसरो मंत्री भितरल्यान तो डायरेक्ट उलयना। दिगंबर कामत डायरेक्ट केन्ना उलयना पूण ताजे वांगडी उलयतात, ताजे सहकारी उलयतात, हिंट दितात PWD। सो जितले मंत्रिमंडळाचें हें खातें वाटप पयस वतलें तितलो गोंधळ वाडूंक शकता। लोकांच्या मनांनी आनी आमदारां भितर एक निरशेणी येता। कारण ऑलरेडी आज आमी काल आमी पळयलां की एक मंत्री रमेश तवडकर आपल्या कॅबिनांनी वचून बशिल्लो। सो हें जें पळय कितें गोंधळ आसा, इतलो वेळ लागप हें अशें पयलीं केन्नाच जावं ना। न्ही, आमी गोमंतक टीव्हीचेरच ह्याच विशयाचेर पयलीं जेन्ना भासाभास केल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें की हे दोनूय मंत्री मुख्यमंत्र्याक घेवचे पडले अपघाती। हे प्लॅन नाशिल्ले। बुधवारात ते थारले आणि बेरेस्तारा शपथविधी जालो। पूण सगळें बरोबर आहा। पूण आमी बातमी दिल्यात जवळ जवळ 1 म्हयनो पयलीं की दिगंबर आनी रमेश तवडकर मंत्री जाता। जे आमकां खबर आशिल्लें तें सरकाराक खबर नाशिल्लें म्हणटा तूं। म्हाका अशें दिसता की काल जो माविनाचो निकाल आयलो ताची घडये सरकार वाट पळय आशिल्लें। आनीकय एका मंत्र्याची केशी चालू आहात। फुडल्या म्हयन्यान तेचेर एक रिजल्ट येवपाचो। एक ओवरऑल सगळो 2027ची विधानसभा नजरे समोर दवरून व्हडली चेंजीस कॅबिनेटान करपाचें एक मुख्यमंत्र्याच्या घडये मनान आसूं येत। म्हणजे श्रेष्ठींची हें तूं उलयत आसा हें आमचें स्पेक्युलेशन। हें आमकां कोणेच सांगूं ना, मुख्यमंत्री तेजेर उलयना। हांव म्हणटा तें सरळ 4 दीस खातें वाटपाक लागपाचें कारण तूं म्हाका जर विचारशी आनी आमी जें कितें आकलन आमी वेगवेगळें घेतात तें अशें की आमकां एक संवय जाल्या गोंयांत की सगळेच निर्णय काडून पक्षश्रेश्ठी कडेन वचचें। तांकां काडप काय ना, गोविंद गावडे काडप काय ना हाजे 2 म्हयने गेले। हें दीस बॅडली रिफ्लेक्ट्स ऑन द गव्हर्मेंट। सरकाराची इमेजीस पर्रीकार असले कन्ना नाशिल्ली आनी पर्रीकाराक पळोवन लोक BJP गव्हर्मेंटाक जिखून दिताले। पर्रीकर आसतना जाल्यार डायनामिझम आनी आक्रमकता हांवें पळयलां की कॅन्डिडेटाची नांवां तो स्वताच्या हातीन बरोवन धाडटालो। ह्या मतदारसंघातले कॅन्डिडेट तेन्ना आतां सारके इलेक्शन कमिटी न्ही आनी पर्रीकाराचे तातूंत धाडटाले तेन्ना आपूण हांकां जिखून हाडटा। ही एक आशिल्ली एक धमकय आसची पडटा। सो हांव म्हणटा 4 दीस खातें वाटपाक जाल्लो निर्णय लेट जावप एक म्हणजे अशें तुमी जे सांगले तशें की कांय विशिश्ट खात्यांची मागणी
नव्या मंत्र्या कडल्यान जावं येता. म्हाका दिसता BJPन अशें जायना. BJPन जायना कारण BJP सांगता की बाबा ही खाती तुका आमी दिवपाचें केल्यात आनी तातूंत भितर फक्त विधिमंडळ पक्ष न्ही, तांचो तांची एक कोर कमिटी आसता, चर्चा आसता, फुडले इलेक्शनाचो दिश्टावो आसता आनी वेगळे वेगळे चर्चा आसता. सो पॉलिटिकल हो निर्णय घेवपाक अरे तुमी घेतले त्या अशें केन्नाच हांवें आयकुना खंयच की मंत्री घेतले त्या ताची खाती 4 दीस मेळनात कारण अजून निर्णयच जायना खात्याचो. सो हे दीस इज मातशें सरकाराचेर रिफ्लेक्ट जाता. पण तेच जाताच. आणि अजबाची गजाल म्हणजे रमेश तवडकरांक 105 नंबराचेर एक दालन दिल्लें आसा, जे पयलीं आलेक्स सिकेरा कडेन आशिल्लें. आलेक्स सिकेरान रिजायन केल्या उपरांत ते खाली जाले, ते दालन तांकां दिलें. कळ्ळें न्ही, काल रमेश तवडकर थंय दनपारां येवन गेल्यात. आतां एखादो मंत्री एखादे दालना कडेन येता, निदान तेन्ना खाती तरी ठरलेली जाय. म्हणजे तो येवन कामकाज कितें करतलो, पूण फायल खंयचीच येवची ना. कोण हाडटलो फायल? हाडूं शकना. एक फायल येवं शकता की खात्याचो ताबो घेतलो कार्यालयाचो म्हणून GADची एक फायल येवं शकता. हांवें बाबा ते केबीन घेतले ऑफिस, पण ती म्हज्या म्हायतीनुसार मंत्री न्हू जाल्यार ते OSD BSD त्या लेवलाचेर ते सायन मारून ते दितात की आमी ते ताब्यान घेतले म्हणून. कळ्ळें न्ही. आनी रिटर्न दितानाय तो प्रोसेस करचो. पण कित्याक की एक म्हणजे फाल्यां चवथ आसा, आयज सांजे मेरेन तरी खातें वांटप जर जालें मेळटले तेन्ना आज दितले तेन्ना अमके खात्याचो मंत्री म्हणून. आनी निदान आनी दुसरें म्हणजे कशें आतां एक म्हणजे लोकांकय उमळशीक आहा आनी जे ऑफिसर लेवलचे अधिकारी आहा न्हू तांकां आपले मंत्री कोण काय म्हणून तांकांय एक साह जातले बाबा अमको आमको मंत्री निदान चवथीच्या निमतान तेच्या घरा तरी वचून येवया म्हणून. सामकें हो फकाडाचो विशय जरी सोडलो तरी एक गंभीर राजकीय विशय आसाच. आनी कॉन्स्टिट्युशनल पद मंत्री, सो तांकां बाबा तांची थोडी तरी इज्जत दवरपा जाय. म्हाका अशें वैयक्तीक रित्या अशें दिसता की ज्या दिसा शपथविधी जाता तो दीस मावळच्या दीस आदी तांकां एक खाती मेळपाक जाय. निदान तुमी 5 खाती दिवं शकना, एखादें तरी खातें ताका दिवन अमक्या खात्याचो तो मंत्री म्हणून तरी वळखलो वचपाक जाय. जाल्यार आतां कितें जाता की खंयचोय कार्यक्रम आसलो तर त्या मंत्र्याक समजा आपयलो जाल्यार गोंय सरकारचो मंत्री म्हणून सांगचो पडटा, पूण खंयच्या खात्याचो मंत्री न्हय. हे ऑकवर्ड आसता. हें ऑकवर्ड पोजिशन जाता. आनी BJPन तांकां पळय मरे तूं सामकें 1 वर्स जालें तितले घेतले म्हूण तांकां अशे तरेन सामकें अशें ते वाट पळयत आशिल्ले. आतां खात्या खातीर वाट पळयतात. ही आनीक एक राजकीय शोकांती. पूण म्हाका दिसता ह्यो पॉलिटिकल जे अशे तरेचे जे डेव्हलपमेंट जायत आहा न्ही आनी सेंटराच्या हातान चडान चड पक्षश्रेश्टींच्या हातान चडान चड अशे निर्णय जावपाचे. म्हणजे हे कळाव कित्या खातीर जाता हे कोणूच सांगू शकना. भाजपचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आसलो न्हू, तेणे सोमारा खातें वांटप जाता म्हणून सांगिल्लें, ऑन रेकॉर्ड सांगिल्लें. कळ्ळें न्ही. आतां खातें वांटप जालें ना, तेका लागून दामूकय सारकी खबर ना, असो एक वायट संदेश सगळ्या मेरेन गेला. परवरीचो रस्तो चवथीच्या दिसांनी बंद करचे ना. चवथीचे 5 दीस मेरेन हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो आसतलो. 5 दिसां उपरांत हे विशीं योग्य प्लॅनिंग करून निर्णय घेतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगला. परवरे आनी राज्यातल्या हेर वाठारांतल्या रस्त्यावयलीं फोंडकुलां बेगीनूच पुरयतले अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलें. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन परवरी ओक ओकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो म्हणून सुचोवणी जारी केल्ली. ना, परवरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां, कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत परत पॉटहोल्स जातले तेय काडपाक लायल्या. गोंयभरच्या रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयतले. सरकाराक आपल्याच आश्वासनाचो विसर पडला. पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोपो माफ करपाचे उतर दिवनूय कांय कडेन विक्रेत्यां कडल्यान सोपो वसुली केली. पारंपारीक विक्रेत्यांक सोपो माफ आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अधिवेशनात दिल्लें. मात आमकां तशें परिपत्रक येवंक ना म्हणून सोपो एकठांय करपी सांगतात. परिपत्रक पावपाक कळाव जाल्ल्यान सोपो वसुली जाल्या अशें मुख्यमंत्री सावंत हांचें म्हणणें. राज्यात नगरपालिकांनी पारंपारीक माटोळी विक्रेत्या कडल्यान सोपो कर घेतिल्ल्यान बोवाळ पडला. जे पारंपारीक माटोळेकार बाजारात माटोळेचें सामान विकपाक येतात तांचे कडल्यान सोपो वसूल करचे नात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगिल्ले. तशे निर्देश पालिका आनी पंचायतीकूय दिल्ले. मात पालिका आनी पंचायतींनी परिपत्रक मेळूं नाशिल्ल्यान माटोळेचें सामान विकप्या कडल्यान सरसकट सोपो वसूल केलो. हांव सगळ्या म्युन्सिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एक्झाम्प्ट करचो. माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो येवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना.
ना पूण तें तुवें सारकें डायरेक्शन इन्स्ट्रक्शन येस आमकां सर्कुलर येवचो पडटा म्युन्सिपाल्टी मिटींग आज म्युन्सिपाल्टी चालू आसा वता निमतान म्हाका उलोवपाक बरोबर पळयता पळयता न्ही सांगून काका कसो विचार कितें सांगूया तेणें तर सामकें डायरेक्ट उलयलें की गोंयकारांक माटोळें सर्कुलर येवचो पडटा तो सायड जावन कित्याक उलयतलो तूं सायड उलयतलो तुमच्या कडल्यान सोंपो घेतला कितले घेतले आणि पण आनी कितें तुमकां रिसीट बी दिल्या पण हे फावट सोंपो ना अशें आयकलेलें ते पूण अशी जबरदस्ती करून घेवंक ना आम्ही आता म्युन्सिपाल्टी मिटींग जाल्ली आमची त्या दिसा आमकां म्युन्सिपाल्टीन कितें सांगलां अजून पर्यंत आमकां सर्क्युलर येवंक ना तर तुमी घ्या म्हणून जसो घेताले गेल्या वर्सा घेतला तसो घ्या म्हणून त्या खातीर आमी घेवपाक स्टार्ट केला वचपाक. पण लोकांनी कोणी बोवाळ घालूंक ना न्हू ना एक दोन जाणांक सांगलें तांकां आमी सांगलें कितें तुमकां स्ट्रीप जाय स्ट्रीप सगळें जशें जाय तें जाल्यार म्युन्सिपाल्टीक विचार मागीर तेंच्यांनी सुद्दां दिलें कोणी दिना म्हणून अशें कांय सांगूंक ना फक्त विचारी ते आमकां माफ काय ना काय ते विचारी ते आमी तांकां सांगलें कितें आमकां सर्क्युलर येवंक ना म्युन्सिपाल्टीचे मॅडम हांगा तुम्ही विचारू शकता तांकां. म्हणजे सोप्या बद्दल अजून ऑफिशियली हे येवंक ना ऑफिशियली काय येवंक ना ऑफिशियली येताले आमी तेच मिटींग घेतला म्युन्सिपाल्टी वांगडा सगळे आसले सीओ सगळे आसले तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलां हेजी चेअरपर्सनान आमकां अजून काय सर्क्युलर येवंक ना सर्क्युलर येत जाल्यार आमी तुमकां इन्फॉर्म करतले. 280 रुपया काय एका स्क्वेअर मिटर दोन एका 560 रुपया आमी फारीक केले. पूण सीएमान सांगलेलें की माटोळेची सीएमान सांगलेलें की मातयेचे तुमचे पयशे घेवचे न्ही म्हणून ते म्हणटात कितें सांग आमकां नोटीस येवंक ना आमी काय हे करतले काय म्हणून सोडूंक शकना म्युन्सिपाल्टी हय म्युन्सिपाल्टी न्ही सोंप्या वालो हां सोपो शंबर घेतले दिवचे पडटले आणि तुमकां अजूनही गिरायक चालू जावंकूच ना. गोयच्या पारंपारीक माटोळी विक्रेत्या कडल्यान सोपो वसूल करचो न्ही म्हूण परिपत्रक काडिल्ले मात शेनवार आयतार आशिल्ल्यान ते पालिका आनी पंचायतीक पावपाक कळाव जाल्ल्यान तांणी सोपो वसूल केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता खरो पूण वसूल केल्ल्या सोप्याचे कितें हे पयशे तांकां परत मेळटले काय ना ते मात कळपाक मार्ग ना. ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू झालेलं आहे पूण सोपो घेवपाचें नोटिफिकेशन त्यांच्याकडे पर्यंत पावला त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून त्यांच्यानी गोवन माटोळी हे करपी आपल्याला त्यांच्याकडे सोपो घेवचो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज त्यांच्याकडे पावतले थोडेशे डिले जाले शेनवार आयतार आशिल्लो. मजगतीं पारंपारीक माटोळी विक्रेत्या कडसून आयतारच्यान घेतिल्ले सोप्याचे पयशे बेगिनात बेगीन तांकां परत करचे म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ट्विटा वरवीं मागणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चवथ एक दिसाचेर पाविल्ल्यान सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. चवथीच्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार चवथीच्या माटोळीच्या बाजारांत फुल्ला. कांगल्यो माट्टां घागऱ्यो आनी हेर रानटी फळां सयत शेरवडा हरण आनी माटोळेक लागपी सामान बाजारांत व्हडा प्रमाणांत विकपाक आयला. सोमारच्यान ह्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या. माटोळीचें सामान घेवपाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा.
बाणस्तारी म्हणले काय दोळ्यात चमकार येता तो माटोळीचो बाजार. बाणस्तारीत भरपी माटोळी बाजाराक लोक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. पहिली माटोळेक लागपी सुपारेचे कात्रे, नाल्लांच्यो पेणी, वेगवेगळ्या तरेची फळां, रानफळां, केळीचे गड, केळीची पानां आनी हेर सगळ्या तरेचे साहित्य बाणस्तारीच्या बाजारात सहजतायेन उपलब्ध आसताले. ताका लागून लोक हे सामान घेवपाक बाणस्तारी येताले, पूण आतां तशें ना. ह्या वर्सा माटोळीचें सामान जायते कडेन उपलब्ध आसा. कांय कडेन जाल्यार पावलार लोक हे सामान घेवन रस्त्या कुशीक बशिल्ले दिश्टी पडटात. देखून ह्या वर्सा बाणस्तारीचो बाजार थंड पडिल्ल्याचे दिसून येता. लोक कमी आसा बाजारांत, कित्याक लागून असो दिसता? सामान कमी आसा काय म्हारग आसा? म्हारग अशें कितें जालें की लोकांची गर्दी कमी दिसून येता? महाग जालो न्हू, सगळें म्हारग जालें आनी लाकूड बी कमी आसा, नाल्लांची, सुपारीची. सो म्हारग म्हणून तें एक कारण आसूं शकता. ते एक कारण आसा. आनी लोकांक सारकें बसूंक मेळना जाग्यार, लायनीन एके लायनीन बसूंक मेळना म्हटल्यार. सो फाल्यां एखादी गर्दी जावपाक शकता, फाल्यां अंदाज आसा जातली अशी. पूण ह्या वर्सा लॉस दिसना तुमकां विक्रेत्यांक लॉस दिसना? ह्या दिसांनी तशें तरी चलता पळय. आनी कितें आहा, जेन्ना बाजार बुधवार बिरेस्तार येता तेन्नाय गर्दी आसता, बाजार शुक्रार शेनवार येता तेन्नाय गर्दी आसता, आनी बाकीचे कितें आसता तेन्ना गर्दी नासता. पळय, सार्वजनीक गणपती आणि गरजो गणपती हो गोंयांत मोठ्या प्रमाणात हे करता. आयज अशी परिस्थिती आसा, बाणस्तारीचो बाजार हो पारंपारीक कितलींशीच वर्सां पर्यंत हो चलतालो. आतां तो लोक आसा, पूण आज म्हत्वाचो मुद्दो तुका सांगूंक सोदता. आनी प्रत्येक गांवान आयज बाजार भरता. प्रत्येक रस्त्याचेर आपले जे लोक आसा, जे आपले ज्यो वस्तू आसा त्यो विकता. आनी रस्त्यार मेळ्ळ्या कारणान लोक बाजारात येवपाक मातशी फाटीं फुडें करता. कारण दुसरें कशें आसा, बाणस्तारी बाजार म्हटल्या बरोबर गर्दी. बाणस्तारी बाजारान होलसेल सगळे लोक घेता आनी वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर आपलो वेवसाय करता. म्हणून हांगा कदाचित लोक कमी आसूं येत अशें माझे म्हणणें. काल रस्त्यार रावंक दिले ना लोकांक, आनी आज रस्त्यार आसा हरशीं. रस्त्यार आसा. काल पळय धांवडयले. काल धांवडयले आनी ह्या पयसान आम्हाला राव म्हणून सांगले. तिट्याक तिटो घेतात. पूण चिटो घेता. हाणी रावपाचें. बाणस्तारीचो बाजार म्हणल्यार फेमस आशिल्लो, पूण ह्या वर्सा कितें जालें? कित्याक लागून अशें दिसता? बाणस्तारी बाजारांत, माटोळेच्या बाजारांत जी गर्दी जाताली ती सोमाराक दिसून येयली ना. सो आतां मंगळाराक लास्ट दिसाक हांगा गर्दी दिसपाची शक्यता विक्रेते व्यक्त करता. पूण बाणस्तारी ते फोंडा ह्या रस्त्यार जर पळयत जाल्यार सगळेच कडेन रस्त्याचे सायडीन जे विक्रेते फळ विकताले ते सुद्दां मोठ्या प्रमाणान सद्याक माटोळीचं सामान घेवन विकपाक रेडी दवरलेलें आसा. आनी ताका लागून हांगा खंय तरी गर्दी कमी दिसून येवपाचें कारण जे विक्रेत्याचे आसा ते खरें दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. वीज दर सवलत प्रकरणात मंत्री माविन्याची निर्दोष सुटका जाली. प्रकरणातलो मुख्यमंत्री आणि त्यावेळेचो विरोधी पक्ष फुडारी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारानूच लावन धरिल्लो. मनोहर पर्रीकार आनीच माविना आड कागाळ केल्ली, पूण आयज 27 वर्सां उपरांत माविन ह्या प्रकरणांतल्यान निर्दोष सुटला. माविनाच्या निर्दोष सुटकेचेर काँग्रेसूय वुग्गी आसा आनी भाजपूय. सत्र न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याक काँग्रेस वा भाजपा आव्हान दितले काय? ह्या विशयाचेर गोमंतकाचे संपादक संचालक राजीव नायक आनी मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे कितें म्हणटात ते आयकात. मॉविन गिदिनो हाजे विरुद्ध पावर गझलिंग प्रकरणान जो पळय निर्णय दिला काल, तो निर्णयाचे दोन अर्थ हांव काडटां. एक राजकीय अर्थ आनी दुसरो न्यायालयीन अर्थ. आतां राजकीय अर्थ कितें की पर्रीकारान घाल्ली. पर्रीकार हो BJPच्या आयच्या सामको पितामह म्हणपाक असो. सो पर्रीकारान घाल्ली केस
जातकीर ताका कोर्टान निर्दोश सुट्टकीर आज सोशल मिडियाची जी पळय प्रतिक्रिया आयल्या पळय पर्रेकारान फटींग केस घाल्ली काय कितें कारण दुसरी केस घाल्ली दिगंबराचेर ती दोनूय सुटल्यात. सो एक पॉलिटिकल जाली. आतां BJPची गोची अशी की कशी प्रतिक्रिया दिवप कळ्ळें तुमकां. गरम उदकाचो गरम दुधाचो घोट घेतला तो भायर पिकपाक गेलो. सो ओग्गी रावल्यात कोणाची प्रतिक्रिया आमकां आयकूंक येवना. हायकोर्टान वतले काय कितें ताजेरूय तेंकां उलयनात. सो एक जालो पॉलिटिकल इशू BJPन घाल्ली. आतां BJPतलोच एक सरकार आसतना जंय मोविन गुदिन्हो मंत्री आहा ताका सुटचो पडटा ताका सोडचो पडटा. आनी दुसरी केस आहा कायदेशीर. पूण कायदेशीर केस हांव उलोवचे पयलीं तूं मातशें ताची एक पार्श्वभूमी सांग म्हणजे आमच्या लोकांक एक इतिहासाचे नदरेन बाबा कितें कायदेशीर केस कशी जाली ही कळटली. 1998 कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट एस्पेशली कुंकळी इंडस्ट्री जे स्टींग रोलील मिल्स बीज आसतले फिश मिल बीज आसता तांकां लायट चड लागता तांकां पावर गजलर म्हणटा नांवान खूब तांकां लायट लागताली. तर तांकां पावर टारिफान रिबेट दिवपाचो डिसिजन गव्हर्मेंटान घातलो आनी टी नागराजन म्हणून तेन्ना चीफ इंजिनियर आसलो त्याच्या सईन एक नोटिफिकेशन काडलें. हांगा हो विशय थंय सोंपलो. मनोहर पर्रीकराचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जर खंयचेय डिपार्टमेंट खंयचें नोटिफिकेशन काडटले इस्पेशली फायनान्शियल जर कोणाक रिबेट दिता जाल्यार इट शूड बी सपोर्टेड बाय कॅबिनेट डिसिजन. तर तो डिसिजन घेवंक ना म्हणून त्यांनी सांगले की 4.5 कोटी रुपयाचे जे तुम्ही पावर रिबेट दिल्या हो एक घोटाळो हो एक स्कॅम म्हणून त्यांनी पुलिसान तक्रार केली. ती मागीर पणजे पुलिसान पयली तक्रार केली मागीर सबसिक्वेंटली ती क्रायम ब्रांचा कडेन ती तक्रार हँडओव्हर केली. कितेंच ना जालें म्हणून पर्रीकर परतून हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टानय सांगले की हायकोर्टान ती सिव्हील केस जाली. सिव्हील केस हायकोर्टान ती सिव्हील केस जाली. हायकोर्टान सांगलें हातून भितर दीस इज ए बॅड नोटिफिकेशन हो शब्द सामको क्लियर हातून आसा. म्हणजे आजोड तें नोटिफिकेशन हें इलिगल पण ताजे खातीर कॅबिनेट डिसिजन घेवना आनी दुसरो फायनान्साची तरतूद करूना फायनान्साचो मंजुरी घेवना. 1998 गोवा पुलिसांचो PRO आसलो तेन्नाचो DYSP आपात तेली आनी आतां आझाद मैदाना कडची जी सायड आसा वयतरू रायट सायडीक PROचें ऑफिस आशिल्लें तोच क्रायम ब्रांचीचोय DYSP आशिल्लो. एक दीस आमकां सगळे पत्रकार आमी 5:15 थंय वयताले तेन्ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो तेन्नाचो चीफ इंजिनियर टी नागराजन भायर मेळ्ळो. आमकां आसलो तो कित्या खातीर आयलो आसतलो. आमी आपातेलीक मेळ्ळे. अरे म्हटलें ताका कित्याक तुमी आफयला काय कितें. अरे तुका खबर ना ती एक व्हडलें स्कॅम जाल्लो आनी आपूण ताका ते अरेस्ट करतलो. आमी ते आयकले भायर येले नागराजना कडेन आमी उलयले. अरे म्हटलें अशें कितें आयलें ना आपली कितें तरी स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक जाय म्हणून आपूण आयला. आमी सांगलें अरे तुका ते अरेस्ट करतले आतां आपूण कितें क्रिमिनल काय म्हणून पावलो आपूण चीफ इंजिनियर म्हणून पावलो आपणाक कितें अरेस्ट करतले. गव्हर्मेंटाचे डायरेक्टीव असले हांवें नोटिफिकेशन काडपाचें ऑन द गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटाची डायरेक्टीव लक्षांत धर. गव्हर्मेंट वेगळें आनी मंत्री वेगळो. मंत्री म्हळ्यार फूल फ्लॅज जरी तो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आसलो अशे तरेचे जेन्ना एखादो जेन्ना खंयचोय डिपार्टमेंट आसा आनी ताका जेन्ना तेचो मंत्री हे दिता तेन्ना एज गूड एज तो जो ऑफिसर आसता तेचे खातीर ते सरकारच आसता गव्हर्मेंट डायरेक्ट. आतां ना विचारूं शकता. तुका सांगता एका तेंपार मरे ब्रिटिशांनी तयार केल्ली ही एक अभेद्य अशी चौकट. तेन्ना अधिकारी डायरेक्ट मंत्र्यांक सांगताले बॅड डिसिजन तूं आपलें असलें डिसिजन घेवपाक लायनाका कारण चूक अशे तरेचे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन करपी निर्णय एक कॅबिनेटाच्यान आपल्याक येवपाक जाय. गव्हर्मेंट म्हळ्यार कॅबिनेट डिसिजन. मंत्री आतां उठ सूट आपल्याक जाय ते अधिकारी हाडटात अधिकाऱ्याचे तकलेर बसतात आनी तकलेर ते वाडटात अक्षरशः आनी ते अधिकारी जाय ते करपाक दितात. दीस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन. कळ्ळें तुका. अधिकारी तितलेच लेजे पेजे जाल्यात म्हणून अधिकाऱ्यांचे जाय तशे ट्रान्सफरी पयशे जातात आनी त्यो ट्रान्सफरी बी वेवस्थीत जायनात आनी तातूंतल्यान मागीर अशे तरेच्या गोंधळाक अशे तरेचे जे पळय कितें प्रचंड पयशे गैरव्यवहार जाता ताका प्रोत्साहन मेळटा. केस जी आशिल्ली ती त्या दृश्टीन सिंपल आशिल्ली. एखादें नोटिफिकेशन कॅबिनेटाच्या अप्रुवला शिवाय वचूं शकता काय ना. पूण म्हाका आश्चर्य कितें दिसता आनी वायटूय दिसता की अशें एखाद डिसिजनाक 27 वर्सां लागतात ट्रायल कोर्ट पातळीचेर. हांव म्हणूंक शकना की सुप्रीम कोर्ट बी ओके समजूं शकता की सो तूं म्हणटा हायकोर्टाच्या निर्णया नंतर क्रिमिनल केस घाली ताजे खातीर जज नेमलो स्पेशल. आतां जे जज इर्शाद आगा जे जज आसा तेंचे हे केलें कोर्ट आहा न्ही तो कोर्ट स्पेशल कोर्ट म्हणून नोटिफाय केल्लो की पॉलिटिशियनाचे जितले केसीस आहा ते एका कोर्टान सगळे चलचे आनी एक्सपेडायट जावचे म्हणून ते सगळे सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्टिवा उपरांत सगळ्या राज्यांनी तशें केल्ले आहा. आतां फक्त पळोवपाची मजा कितें आसा खबर आहा
सरकार खंयच्याय डिसिजनाच्या अगेन्स्ट हायकोर्ट नाल्यार सुप्रीम कोर्टान वता. ही केस जी आसा ती स्टेट वर्सीस माविन गुदिनो आनी अदर्स अशी आशिल्ली. आतां सरकार हायकोर्टान तरी वयतले काय ना. हांव तुका तातूंत भितर आतां पॉलिटिकल एंगल येता हांगा. पर्रीकारान हो इशू केल्लो, पर्रीकारान राजकीय मुद्दो केलो, पर्रीकारान ताका एरेस्ट केलो, इतले सगळे गजाली जाल्ले. सो आतां पर्रीकार हो जर गोंयच्या BJPतल्या सगळ्या लिडरांचो सामको मेन आदर्श आनी गुरू जर आसत, त्या गुरूचे तत्वांक मान्य करून ताजी पळय जी कितें धडाडी आशिल्ली आनी ताजी पळय जेन्ना सच्चाई खातीरची पळय पोटतिडक आशिल्ली, ती सच्चाई मुखार व्हरतना आनी कितलें तातूंत भितर खरेपण येवचें म्हणून गोंयचे BJPन हायकोर्टान स्वता ही केस व्हरपा जाय. सो हांव जे पळय कितें कायदो खातें आहा ताजे कडेन सल्लो घेतलो की बाबा तुमी कितें करतले. तर ताणें सांगलें ही केस अजुनूय आमच्या हातान निर्णय पडूं ना. मागीर प्रोसिक्युशनाचो सल्लो आसतलो. प्रोसिक्युशन जर सल्लो दीत जाल्यार आमी फुडें हाजे वयर वतले काय कितें हो निर्णय घेतलो. पूण प्रोसिक्युशनाचो सुद्दां निर्णय राजकीय आसता न्ही. ट्रायल कोर्टान 27 वर्सां लागली. प्रोसिक्युशनाचो डिसिजन येवपाक वा ओपिनियन येवपाक 27च्या फुडले इलेक्शन फुडले 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन जावपाचें आहा. सो ते कितें करतले हें कळना. म्हणून तर माविना सारको जेचो 2-4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर इन्फ्लुएन्स आसा अशा राजकारण्याच्या अगेन्स्ट सरकार हायकोर्टान वयतले काय ना खूब म्हत्वाचो हे डिसिजन आसतलो. आनी म्हाका दिसना की 27 मेरेन सरकार आनीक कितें करतले म्हणून कितें ना कितें आनी लोकूय ते विचारतले कित्याक हो प्रकरण न्ही 1998चे फक्त पेपरांनी केन्ना तरी येताले की माविनाचे हे जाले ते जाले. लोकांक ते आतां सामके अशें हें जाल्लें. लोकांचे निर्णय कशे आसता. लोकांचे निर्णय सगळे विरोधी पक्षाचेर आसता. विरोधी पक्ष कितलो आवाज उडयता, विरोधी पक्ष कितलो आक्रमक, विरोधी पक्ष रस्त्यार येवन प्रश्न गाजयता काय कितें, हे सगळे प्रश्न. सो आमी फक्त सरकाराचेर दिवन प्रसार माध्यमांनी ताचेर भाश्य करप इतल्या पुरते मर्यादीत उरता. जर खरो हो इशू पेटोवपा सारको कारण तेन्ना पर्रीकारान तो पेटयल्लो, तो इलेक्शना मेरेन व्हेल्लो आनी तो राजकीय एक मुद्दो जाल्लो. आजूय बी तो BJP तर कांयच करचे ना जगजाहीर आसा. म्हणजे जेन्ना माविनाक BJPन प्रवेश दिल्लो आनी ताका वॉशिंग मशिनान बरो चकचकीत केल्लो तेन्ना पर्रीकर आशिल्लो थंय. हांवें ताका विचारलें की म्हणलें तेन्ना तुमी आरोप केल्ले आनी आतां तुमी ताका पक्षान घेता, तुमकां एम्बरेस जाल्यार कितें दिसता काय म्हणून. ना बोलो तेन्ना तो तेणी केल्लो पळय इट्स अ अटेम्प्ट टू करप्शन आनी तेच मागीर सगळ्यांनी वाक्य सगळ्या मिडियान उखल्लें अटेम्प्ट टू करप्शन. ब्युटिफूल. सो आमी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर अटेम्प्ट टू करप्शन हो एक वेगळोच मुद्दो हातूंतल्यान भायर आयला आनी तोय बी ताकाय बी एक पॉलिटिकल एंगल आसा. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.